आणि मुलाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या ख्रिस्ताची कृपा बापाचा बोध आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय असू दोन्ही विसान पाणी आत्मिक जुजान आमकां झेतून करून सगळे वायटांचे झूज करून आमी आमचे गोवर्ताची वाट यात्रा फुडें आमकां घोड्या दिवून जेजुलागी मागुया जायते पावटी देवचऱ्याच्या कारणान आमी बोर पडल्या आमी जायते पावटी वायटाक न्हय वागून आमचे पापांचे देवाचे कमी लागीं वचून मागुया Ampati Sesudahnya waktu Anjuta Mawakil Masuknya Ucaran Santa Malan Situ Tanah Ucaran Rakyat Yesus Amin Jaya Ibat Amin Omosora 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 Ebeson Bagi Sedang Satuan Dari Sobrang Tadi Ruka Anjuta Mawakil Ujiannya Sesudahnya Dewa Inti Kelaku Pratumarta Surga Dewa Jika Sulian Cipat Teruskan yang kasar sejak kita tahu. Amin. प्रार्थूया कांय गुडयो गीच रावन आमच्या एक-एकल्याचे इंतसांव जे कितें आमी मागूंक आयल्या ते बापाक उबारुया आज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पालटेल्या पासत मागुया मरून गेल्ले आमचे भावंडांक देवाची काकूत सासणाची सवस्काय मागुया आनी पिडींत आसलेल्यांक भलायकी भोव करून कोरोना व्हायरस ही पिडा अजून वाडत आसा आमच्या गोंयांत आमच्या देशांत आनी भोव करून आतां युरोपाच्या देशांनी मागुया देवान आमची काकूत करूं पिडींत आसलेल्यांक पेकोवणी आमकां सगल्यांक वाटाय राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया सोर पदवेदारा आनी सासणेचे देवा तूं अगोनीत मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय तुजी काकुतीन सगळीं आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें पुरान तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक आमेन Pagiont Paulun Galasieकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप भावां भयणीनो भावार्थ दवरला तींच मनशां आब्राहामाची संसद म्हूण तुमी समजुचें भावार्था उदेशी देव विदेशांक प्रमाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळयोवन पवित्र पुस्तकान आब्राहामाक शुभ वर्तमान अशें फुडेंच गमयलें
सगळ्या राष्ट्रांक तुजे उदेशी आशिर्वाद मेळटलो. म्हणटच जी भावार्थान चलतात तांकां भावार्थी अब्राहमा बराबर आशिर्वाद मेळटा. समृद्धीच्या कायद्यांचेर विस्वास ठेवतात तितली शिराप पडलोली. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जो कोण समृद्धीच्या पुस्तकार बरयल्या त्यो सगळ्यो आज्ञा सदांच पाळिना ताचेर शिराप पड. कोणूच समृद्धी उदेशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना. कित्याक प्रमाणीक मनीस भावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो आनी समूर्त भावार्थाचेर दवरलेली ना, कारण अशें सांगलेलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उदेशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडयली. तर अशेंय बरयलेलें आसा, लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलेलो. क्रिस्ताचे उदेशी अब्राहमाचो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलेलो आत्मो भावार्था उदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. देवाचें उतर हें, देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. म्हणया, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरतात तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवाजता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती, तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळीची. जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरसोडीत ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदां काळ. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. राष्ट्रांचे दायज आपल्या पोरचेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तुत्वाचें तिका बोड दाखयता. जबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उबी रावया. सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, zoi, zoi. सुमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी फोडून हाडटलो. सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. त्या लोकांतले कांय जाणांनी म्हळें, बेल्झेबूल देवचाराच्या प्रदना उदेशी हो देवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. ताची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हळें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरार घर मोडून पडटलें. म्हणटच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेल्झेबुलाचे पदवेन हांव देवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्झेबुलाचे पदवेन देवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर. म्हणटच तेच तुमची नीत करतले.
पूण हांव देवाचे पोदवेन देवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बलीस मनीस हातयारां घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण तो ताच्याहून बलीश दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना जे हातयारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटलो. म्हजे बागाना तो म्हजी राड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता. मेळो आत्मो मनशा बेलो भायर सोदतोच तो सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसो मेळना जावन तो म्हणटा हांव भायर सरलोलो ते म्हजे घरा हांव परत येतलो. आनी तुवें हें जाल्यार तें झाडलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणाहून नोश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगता घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा आदले परस पाश्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयतारा दिसाक आमी बागेवन मिंगेल आमच्या आस्कऱ्याची भक्तीपणी परब केली. बागेवन मिंगेल देवचाराच्या फासांतली चोपक्यांतली आमकां सांबाळ अशें आमी मागीत आयल्या आनी मागीत आसा. उत्मीक लढायेन आमकां बळ दी, आमचे बराबर राव अशें आमी मागता. बाबा भयणीनो, वायट इवल आमी म्हणटा ते मनशाचे सुरवातेक तर आमकां दिश्टी पडटा. आदा विवेन पातक केलें, कायनान आबेलाक मारलो, ते मेरेतान the evil is as old as the humanity. आमी आमच्या दोळ्यांक झळकता तसले वायट पळयत आसा. बागेन पेद्रू आपले चिठीत म्हणटा the devil is prowling like a roaring lion to devour us. आमकां गिरासूंक रावता देवचार. हाचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता देवचाराचें आसणें आमचे भितर आनी आमचे भायर, द इवल विदीन अस एंड आउटसायड अस. वायट आसा बाबा भयणीनो, आनी जायते फावटी आमी आमचेच भितर आशिल्लें वायट आनी समाजाच्या वायटाक आमचे दोळे बंद करता. जायते फावटी वायटाक आमी हारता. वायटांत आत्मीक झुजांत आमी हारता. वी गिव अप आवर फायट, आवर स्पिरिच्युअल फायट. जायते फावटी आमी वायटाचे बोर जाता. ह्या दिसांनी पेपरांचेर टेलिव्हिजनाचेर आमकां वाचूंक पळोवंक मेळटा. हाथरस म्हणटा थंय एका चेडवाची मोरयाद विबाडून ताका मारलें, ताका लासलें, ताका नाच केले. आतां एकामेकाचेर घालतात. हें वायट. काल बेंगोलाक व्हडलीं झुजां झगडीं 2 पॉलिटिकल पार्टी मदें. झूज वायटाचेर आमकां करूंक तांक ना अशी दिसता. जायते फावटी आमी हारता. पूण हे झुजांत जायते फावटी आमी देवाचो आदार घेवंक विसरता. आमी देवा सांगताक झुजता जाल्यार आमी सदांच जैतिवून जातले. आनी देखून ओत्मीक झुजांत आमचे सांगताक देव आसूंक जाय. देव आमचें बळ, देव आमचे सांगताक आसा जाल्यार आमचें जैत. पूण आमी एकलींच झुजता तेन्ना दुबाविणे आमच्यांनी देवचाराचे पदवेचेर वयर उरूंक जायना.
देखून आमी भाग्योन मिंगेली इकुलो मागता आमचे सांगाताक राव ओत्मीक लढाईंत आमकां जोईत कोर जोयतीवंत कोर आमच्या लागीं जायना बाबा भयणीनो आमी शुभ वर्तमानांत आयकता जेजू म्हणटा एक मेळ्या ओत्मो भायर सरलो तो पोत्तून येता आनीक 7 आत्मे घेवन येता जायतो आमचो लोक जावं बरो रितीर करून बरो मनीस जावंक वावुरता एक ओस्तरी खंय बरो रितीर केलो ताणें आनी खंय तो रितीर दिता ते पादराशी गेले आनी म्हणलें आतां हांव सारकी हांव डन माय कन्वर्शन हांवें मन बदलप केलां म्हजें आतां हांव घरा वयता रितीर करून आनी घरा वयतच हांव जाणा इतली सगोट म्हजी इश्टिणी म्हजे सांगाताक आहात आमी रोखडीच एकामेकाची गजाली करता एकामेकाचेर वायट उलयता वायटाची बोर जाता कशें हांवें हे वायटाचेर झुजचें जेन्ना हांव परत म्हज्या घरा वयता देवचार बाबा भयणी आमकां गिरासूंक रावता आज देवाचें बोड आमचें सगळें आसा जाल्यार भाग्यून पावलो म्हणटा ते भशेन आय कॅन डू एवरीथींग इन क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन मी जेजू म्हजे बराबर आसा ताची शक्ती म्हजे थंय आसा जाल्यार हांव जोयतीवंत तर आमचे भितर आशिल्ले वायटाचेर तशेंच समाजांत आशिल्ले वायटाचेर आमी सदांच जोयत व्हरूंक आनी जोयतांतल्यान देवाचें आसने आमचे सगळे अनुभवूंक आमकां करपा मागुया तूं म्हजे आदाराक ये सायबा हें आमी मागणी करुया म्हजे आदाराक ये आनी ओत्मीक झुजांत म्हाका जोयत दी भिटवणीच्या वेळार आमी गावुया ना आमचे लागीं C25 पान 309 C25 पेज 39 बापा आमचे लागीं दिवून तूं गावतो देणी देखून आमी तुजी भुरगीं आमी प्रितू करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वांग सृश्टी मोगाळ बाबा के तूं मानून Gele morude po Tata galsi Dita galu Tu kam cheskilor po भयणी भावांनो ही आमची बॅच सोरपदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुवें निस्तापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तुजे वरवीं आमकांच अदीक अदीक पवित्र कर हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधरा आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरम जावं जिव्या बाबडटान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टाव थीर बरवशान ताचे मोहिमेमूत येण्याक आमी उतरयता देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं
स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता तेका जय उंचर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपूर गुटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मनूचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबां बरींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काळीं तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन बाबा बडिनो दर एक पावट आमच्या बाबाचें मागणें आमी करता तेन्ना सगळे वायटांतली आमकां निवार म्हूण आमी बापाक उलो मागता द डेबल इज प्रावलींग लायक ए रोरिंग लायन देंवचार आमकां गिरासूंक रावता ह्या चोपक्यांतली आमकां वाटाय उत्मीक झुजांत उत्मीक लढाईंत आमकां जैतिवंत कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेर पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळ्या ताळण्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन सांगत एकदां तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखेंतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी आतां राजूट चलयताय सासणांच्या ससनांक जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी बापाचे पदवेन देवचाराचो नाश करूंक आयिल्लो जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमी देवचाराच्या फासांतली मेकळीं आसूं जेजूच्या जेवणांत आदां वांटो घेतली आमी सुभागी सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are truly present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. भावार्थाचे दोडे D5 पान 49 D5 पेज 49 भावार्थाचे दोडे आमकां दुदी Amka zagoy Jesus, Distado udo, Distadam rosoro, Shoda Jesus chidu, Tache jivero, Bavarda che dore, Amka dudi Jesus. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis, that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen the afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace.
Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities, that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा देवा आमचे मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरों आनी आमचें जिवीत घोट आनी फोडादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं, असलें रुपांतर हे बलिदानाचो फूड जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. जेजूक आमचे मोदें धरून F7 पान 208, F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक उर्चा जिगून. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक उर्चा जिगून. जेजू चलो मोगार रस्तो आमी दोरया. वेल्या चाकरी जेजून गेली, वेल्या चाकरी आमी गोरया. वेल्या चाकरी जेजून गेली, वेल्या चाकरी आमी गोरया.